बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्यानो, ह्या शुभ वेळार जेजूचो सांगात अनुभवूंक पवित्र वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. हो शुभ वेळ जेजू बरोबर मागण्यांत सारूंक थोड्यो घडयो आमचें काळीज आनी मन शांत दवरुया. मागणेचो विशय कोरिंतकारांतल्या जायत्या जाणांनी पावलूचें आयकून बावार्द दवरलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. कोरिंतकारांक पावलूचे पयले चिटीन आवेसवर 1 वळी 2 आमकां मेळटा. जी कोण सोगले सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव घेवन ताका उलो मारता त्या सोगल्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक तुमकां देवान आपयल्यात आनी तुमकां जेजू क्रिस्ता एकवटान पवित्र केल्यात. हो जेजू क्रिस्त तांचो आनी आमचो सोमी. तो जेजू क्रिस्त आमचे मोदें आल्तारार पवित्र साक्रामेंतान उंड्याच्या रुपाकाल आसा. ताचे आसने हे वेळार आमी भोगुया, अनुभवुया आनी व्हडा मानान काल्तिकायेन मागणेंत वांटो घेवया. हे वेळार आमचो बावार्द आमी जेजूचेर तीर करूंक देवाचो आदार आमी मागुया. तो आमचो जिविताचो माज म्हूण ओळखून घेवया. आमचें किरकोळपण ओळखून घेवन बावार्तान आनी विस्वासान आमची मान बागोवन स्वर्ग आनी संवसाराच्या रोसणाराक नमस्कार करुया. जेजूक आमी बोसतना गीत गावुया. येवकार पवित्र आत्म्यान. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे सोबते नाम राव तू आमचे सोवे. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे सोबते नाम राव तू आमचे सोवे. तू देची वेहू तो सासना वावतीसो भुसवंडार आनी भूतिना सोगले तू चोलो. तू एक जिवेहू तो सासना वावतीसो भुसवंडार आनी भूतिना सोगले तू चोलो. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमच्या काळजान गावे पेकून विकून
Bapak Bosung Sasna Yukarpo Vitatmya Tukam Cakarsa Gawe Pikoino Vikur Bapak Bogum Sasna. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी पवित्र सोबेचे वांगडी जाल्या, पूण हे सोबेचे खरे वांगडी कशे जिवूंक आमी विसरल्या. पवित्र सोबेच्या वावरान मातशी आडकूड आयली वो कोणें कितें मोडलें जाल्यार आमी तो वावर सोडून दिवंक सोदता. आमकां बोगोस सायबा, काकलूट आमची कोर. बरेपणाचे त्याग करूंक आमी फाटीं सोरल्या. आमी आमचीच कुशीक आपलेपणाक गोरवाक आमी राजी जाल्यात आनी हे पोरी आमी तुका ओकमान केला. आमकां बोगोस सायबा, काकलूट आमची कोर. जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक देवान आमकां सगल्यांक विचून काडल्यात, पूण आमी जायते पावटी हो जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक फाटीं सरता. हे पोरी आमी देवाक ओकमान केला. आमकां बोगोस सायबा, आमची काकलूट कोर. आमचें बोगसणें मागून गीत गावुया. तुजी पवित्रताय, I-31, पेज 135. तुझी पवित्रताय सूर्यावरी मागता तुरियावेन तुका ओकमान केलो देवा. Bogos maka saiba tuci otom torai molba porno susli turiave Tuka Okman kelo deva Bogos maka saiba tuci omit podvi Modalara sarki turiaven tuka okaman kelo deva Bogos maka saiba tuci onot sarwai tau naslolo sagur turiaven tuka Okaman kelo
Sasnang Zordo Uso Turiya Ventukam Ogamana Gelo Deva Bogos Maka Saipa. सौम्या जेजू, तूं आमकां सदांच तुजें आसनें दिता. ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. सौम्या, तुज्या जिविताचे देखे वरवीं आमचे भितर सेवेचें मोन वाडलां. देखून आमी तुका वाखाणटाव दिनवासताव. जायते उपकार आमच्या जिवितांत तुवें आमकां फावो केल्यात. जायतीं देणीं आमच्या जिवितांत तूं आमकां दिताय. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. आतां आमी दिनवासनेच्या मानाक देवाक आर्गां गीत गावुया. वर्त्या देवाक E14 पेज 85. Jivya Vakavakanda Sogalya Kalasandinavasta Jivya Vakavakanda Sogalya Kalasandinavasta Vortya Deva Vakaruya Mogal Bapa Dinvasuya Palki Burgya Sodon Kali Jesus Sove Jivi Kiri Jivya Deva Vakanda Sogalya Kalasandinavasta Jivya Deva Vakanda Sogalya Kalasandinavasta Surya Jesu Udayahilo Tato Prakas Amchir Panglo Tachanalvan Ektai Sauya Amche Modre Jesu Givya Jivya Deva Vakanda Sogalya Kalasandinavasta Jivya Deva Vakanda Sogalya Kalasandinavasta Povitatmo Amachir Deolo Kalasanamacha Rigon Raulo
संतोष शांती ताची देणी घालते कायेन आमी घेवची शिव्या देवाक वाकांडा सगल्या काळसान दिन वाचता शिव्या देवाक वाकांडा सगल्या काळसान दिन वाचता. देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबी रावया. दोन दुतांचे इतिहास 24:18 वळी 1 ते 11. त्या उपरांत आंतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंतांक गेलो. थंय जल्मान पोंतुसाचो आकिला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इटालिया थावन आयलो, कित्याक सगल्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सोचे म्हूण क्लाउदिसान हुकूम घालो. पावलू तांकां भेट दिवंक गेलो आनी आपल्या सारको ती दोंदो कोत्ताली देखून तांचे सांगाता तो रावलो आनी तांचे बरोबर वावर कोत्तालो, कित्याक ती ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवारा देवस्थानांत तो वाड विवाड चलयतालो आनी जुदेवांक तशेंच ग्रीकांक भावार्थाक जोडूंक घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मॅसिडोने थावन पावले तेन्ना सगलो वेळ देवाचें उतर तो परगोटीत आसलो आनी जेजू क्रिस्त म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर खळपले आनी ताका न्हिदेचीं उतरां उलोवंक लागलीं. तेन्ना आपलीं वस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमी जर देवा थावन कोडसरून पडशात ती तुमचीच जबाबदारी. म्हाका जाल्यार हातूंत कसलीच जबाबदारी ना. आतां थावन हांव विदेशांक संदेश दिवंक वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो तिकूस जुस्तूस म्हणलोल्या कोण एकलेगेर गेलो. हो देवाक बोसतालो आनी ताचें घर देवस्थानाक लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या वडिलान आनी ताच्या आख्या कुटुंबान सोम्याचेर बावार्थ दवरलो. कोरिंतकारांतल्या जायते जाणांनी पावलूचें आयकून बावार्थ दवरलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. एके राती सोम्यान पावलूक दर्शनांत म्हणलें, भिवू नाका, पूण उलय आनी ओगो रावूं नाका, कित्याक हांव तुजे सांगाता आसा ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा म्हणटच तुका वायट करूंक कोण फुडें सोदचो ना. असो पावलू कोरिंतांक 1.5 वर्स रावलो आनी देवाचें उतर तांचे मोदें परगोटीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आयकोल्ले देवाचे उतराचेर थोडो नियाळ करुया. मागणेंत आमी खेरीत विशय घेतला. कोरिंतकारांतल्या जायत्या जाणांनी पावलूचें आयकून बावार्थ दवरलो आनी पवित्र स्नान घेतलें.
कोरिंतकारांतल्या जायत्या जाणांनी पावलुचें आयकून बावाट दवरलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. प्रितीच्यानो, पयलींच्या काळार आनी आतांच्या काळार आमकां जायत्यो गोवायक्यो आयकून येता आनी दिसूनय येता. जेजूची शिकवण आनी ताचो वावर परगटूंक धर्मदूत जायते सांत, पाद्री, माद्री अशे जायते तरेकवार विचून काडलोले आमी मिशनरी. पयले सुवातेर आमचेच गांवांत फादर नातालिनो आसा. हो जेजूचो वावर आनी शिकवण फुडें व्हरूंक आनी आपले पोरचेक देवाच्या मोगान वाडोवंक जायतो तोकोस घेता आनी लोकांचो बावाट जेजूचेर वाडोवंक तो खूब वावुरता आनी लोकांक बरें मार्गदर्शन दिता. जेजूची वळख आमच्या काळजांत रिगोवंक आपलो सहकार तो आमकां दिता. अशेंच आमकां देवाच्या उतरान पावलुची खबर मेळटा. कोरिंत हें व्हडलें शार, गिरेस्त शार ते काळार व्यापार धंद्यान बरेंच वयर आसलें. फामाद शार तें. व्यापार धंद्याक लागून वेगवेगळ्या देशांचो लोक थंय येतालो, पूण तें शार नैतीक जिवितांत सारकेंच मेळ्ळें जालें. ते शारांतलो लोक वायट जिवीत सारतालो. सगळेंच तरेचें पोजडपणान फोटकिरीपणान तें शार आसलें. जेन्ना पावलो कोरिंतांत पावलो तेन्ना ते शारांतलो लोक नोस्टें जिवीत सारताले तें ताणें पळयलें. पावलून 1.5 वर्स कोरिंतांत रावून जेजूची पोरगोटणी केली. पावलून आपल्या मुनेरपणान सूख तशें दूख अणभवलें. कोरिंतांक क्रिस्ताक पोरगोटलो म्हूण ताका जुदेवांनी अपमानीत केलो, पूण तो स्वतान चलतालो. पावलू केन्नाच निराशीत जालो ना आनी परवसो सोडलो ना. क्रिस्ताक ताणें काळार आनी काला भायर पोरगोटूंक जाय म्हूण तो जाणा आसलो. पवित्र आत्मो धाडटा त्या विदेशांच्या गांवांनी तो गेलो. ताची व्हड कुशलकाय म्हणल्यार जायत्या विदेशांनी पावलुचें आयकून पूर्ण सोतमानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. पावलो एक कोडेगान खरो मिशनरी म्हूण कळोन येता तेन्ना ताणें जायत्या विदेशांक आनी सोबार गांवांनी वचून जेजूचें उतर परगट केलें आनी जायत्या लोकांनी ताचें उतर आयकून जेजूचेर विस्वास दवरलो. आमी ओकूण बावाटाचीं आनी संतोशाचीं मनशां जावंक आमकां आपयल्या. हो संतोश दर एका आमकां क्रिस्ती बावाट्याची कुणा. ताचेर बावाट दवरून एक पावट जेजूक आमी आमच्या जिवितांत आपणायलो जाल्यार आनी आमकां कोस दूख लेगून सोसूंक पडलें जाल्यार पासून सोडवण फावो जातली. हे वेळार सगळीं आमी गीत गावुया. जेजू भाशेन R10 पेज 179. जेजू भाशेन
अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा किना किना कादेवोन मोताची म्हज्या मोनाची तातना जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना कालीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाल देवा खातीर चिंतना तशीं स्वप्नां म्हजीं स्वर्गांतल्या सोयऱ्यां खातीर जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगाल जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजे कुशीन म्हजी खोशी तुजीच खोशी करची तुवें जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजूचेर बावाट दवरून तो बासायलोलो क्रिस म्हूण वळखून घेवंक कोश्टां आनी ओडचोण्या वेळार ताचो आदार फावो जावंक आमची थोडी मागणी जेजू फुडें दवरुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, जेजू तूंच आमची गोठाय आनी आमची बुजवण. सोगलीं परत एकदां म्हणुया, जेजू तूंच आमची गोठाय आनी आमची बुजवण. पवित्र सोबेचे फुडारी सोगले क्रिस्ती पोरजेक बावाटाचे उत्तम नमुने जावंक आनी उतरान आनी देखीन पोरजेचो बावाट तीर गोट करूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जबाब, जेजू तूंच आमची गोठाय आनी आमची बुजवण. जेजू आमच्या जिवितांत काळोखी कुपां उप्रासतात आनी आमकां कोस्ट पडटात तेन्ना आमी तुजें आसणें वळखून घेवंक तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. जबाब, जेजू तूंच आमची गोठाय आनी आमची बुजवण. दूख पिडा कोस सोंसतल्यांनी आपल्या जिवितांत निराशीपणाक जागो दिना जावं, पूण आपल्या परिस्थितींनी बावाटाची बरवशाची आनी सोंसणिकायेची देख दिवंक ती पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, जेजू तूंच आमची गोठाय
आनी आमची बोजवण. जेजू, तुजें आसणें आमच्या जिवितांत तशेंच दुसऱ्याच्या जिवितांत आसा म्हूण सदांच वळखून घेवंक तुजें बळ आमकां फावो कर. जबाब. जेजू, तूंच आमची गोटाय आनी आमची बुजवण. जेजू, आमकां सदांच ताळणेच्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ दी म्हूण मागुया. जबाब. जेजू, तूंच आमची गोटाय आनी आमची बुजवण. आमचो बाबाट जेजूचेर तीर दवरून सगल्या आमच्या मनान आनी काळजान तावन जेजून शिकयलोलें मागणें आमचे बापा हें सगलें बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.